ह्याबद्दल चड चर्चा करपा खातीर आयज एक फंटॅस्टीक एक्टर एक्ट्रेस अँड दी बेस्ट डायरेक्टर ऑफ गोवा ह्या फिल्माचे डिरेक्टर स्वप्नील शेटकर, स्टार एक्ट्रेस फ्रॉम गोवा समीक्षा देसाई आमच्या बरोबर आता, पावपाक सोदता प्रसाद आमच्या बरोबर आता. समीक्षा, तुका गाविल्लो एक सगळ्यान क्रेजियस्ट कमेंट आफ्टर वॉचिंग दीस फिल्म. जायते फॅन्स तुका मेळटा आसतले भायल्यान, तुका हात दिता, खुबशे जण सांगता म्हणटा एक्टिंग बरी जाली, हें बरें जालें, म्हणून एक क्रेजियस्ट कमेंट जो आशिल्लो जो तुका खरेंच याद उरपा सारको. क्रेजियस्ट कमेंट तुवें ग्रुपान बी घातिल्लो मगो, तुका कोण तरी घातिल्लो. या रायट रायट रायट. एक म्हाका मेसेज हांवें रिसीव केल्ली जी जाचेर सांगलें की बाजीराव मस्तानी आयले, दिलवाले आयले, हे सगळे हाऊसफुल जाले, हे तुमी पळयलात, बट कोंकणी फिल्मांनी होम स्वीट होमा बद्दल जितले आमकां बरें आयकुपाक मेळटा, जे होम स्वीट होमा हाऊसफुल शोज जाता, हेंय आमी लोकां कडच्यान आयकतात, तातूंत खूब बरें दिसता आनी असो करून म्हाका मेसेज आयिल्ली. सो आमचे फिल्म, कोंकणी फिल्म बाजीराव मस्तानी आनी दिलवाले बरोबर समज हें करता, कावंट करता जाल्यार इट इज अ बीग थिंग फॉर कोंकणी इंडस्ट्री एंड फॉर अस टू. सो दीस वॉज रियली हांवें कोंकणी इंडस्ट्री म्हणजे गोवा इंडस्ट्री म्हणटा ते, गोवन फिल्म इंडस्ट्री. नाल्यार फाल्यां ह्या गोष्टीचेरूय इशू करपाक आसा, तुमी कोंकणी फिल्म म्हटले, तुमी गोंयची फिल्मां म्हणून, फाल्यां मराठीन कोणें फिल्म केलें जाल्यार कितें करतले काय म्हणून खूब जाणांनी ती चर्चा केल्ली आसा. म्हणून सांगता टू बी व्हेरी मोर स्पेसिफीक, इट्स गोवा फिल्म इंडस्ट्री. येस, आनी गोंयचे फिल्म्स खरेंच खूब बऱ्या दर्जाचे आतां येवपाक लागले आसात. प्रसाद, तुजो रोल दिसता तूं म्हाका प्रश्न ना तुका तसो काय कठीण प्रश्न विचारना, एक सिंपल क्वेश्चन विचार तुका. म्हाका एक सांग, हो रोल जाल्या नंतर तुका कोणी विचारलें बीन तूं खंयच्या पॉलिटिशियनाचो PA बीन खरेंच काय म्हणून, कारण तुजो लुकूय तसो आशिल्लो फिल्मांत? अजिबात विचारूंक ना. सो कसो कितें तेंच्यांनी बिहायंड द स्क्रीन पळयल्यार विचारपाक शकता. न्ही, पूण कसो कितें रिस्पॉन्स आशिल्लो तुज्या रोला खातीर? स्पेशली लोक येवन कितें विचारताले तुका? अनएक्सपेक्टेड आशिल्लो म्हाका, हांवें चिंतूंक नासलें, कारण एका सायडल्यान हांव डिरेक्शनान आशिल्लो, मेन तें आशिल्लें म्हणजे ताच्या फाटल्यान हो रोल आशिल्लो. पण हांवें अशें चिंतून नासलें की म्हाका लोक इतले येवन, म्हणजे तूं लिफ्टान उबो रावता किंवा तूं सिनेमाच्या हॉलाच्या भायर मुवी पळोवन भायर सरता, म्हज्या वांगडा म्हजी फ्रेंडां वेगळीं आसा, तेंच्या वांगडा भायर येवन तुज्या वांगडा सेल्फीज काडटा लोक. दॅट्स अ डिफरंट फिलींग. हें हांवें स्वप्नां पळयल्लीं, तेंच सांगता न्ही हांव फर्स्ट तें स्वप्नां पळयल्ल्यो गोश्ट्यो. सो असो म्हाका रिस्पॉन्स मेळप, गोंयचे दिग्गज कलाकार, जे गोंयचे कलाकार आसा, डिरेक्टर्स, ते म्हाका फोन करून, म्हाका मेसेज करून म्हाका सांगतात, आमकां खबर नाशिल्लो तूं हांगा भोंवतालो, पण आमकां खबर नाशिल्लें तूं फिल्मान तूंय आसा म्हणून. बरो केला, अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मन्स, आनी तुका फुडें खूब फ्युचर आसा, कीप ग्रोईंग अशेंच सांगता. ते म्हज्या कडेन आनी कितें जाय म्हणून. बट तुका कितें चड आवडलें, म्हणजे एक्टिंग काय डिरेक्शनल लायन? आतां याद दवर. कितें आसता, खंयच्याय गोश्टीचो एक प्रोसेस आसता. म्हणजे एक्टिंग खूब जाणांक आवडटा, हांव अशें केलें म्हाकाय आवडटा रे म्हणून ऑन स्क्रीन स्वताक पळोवपाक खूब उमेद आसता. पूण कितें आसता, आयज जे ताका हें मेळटा पळय न्ही, इट इज ताजो 3 वर्सांचो जो हार्डवर्क आसा, 3 वर्सां ताणें मुंबय कितें स्ट्रगल केला तोय हांवें आयकलां ताच्या फ्रेंड्सां कडल्यान, खूब जाणां कडल्यान, की तो जो ताजो हार्डवर्क घेतला, तो स्ट्रगल जो ताणें केला, आनी स्टील अजुनूय तो करता. अजून सुद्दां तो येदो व्हडलो एक्टर, येदो व्हडल्या फिल्मान करून सुद्दां अजून तो मुंबय आसता का रे अजून सुद्दां मुंबय कशे त्रास काडटा तेंय पळयल्लें आसा हांवें. ह्या हेजो तें फळ ताणें जें केलां पळय न्ही तें, थोड्यांची कशी उमेद आसता, म्हणजे हांवें खूब जाणांक अशें पळयलां ऑडिशनाक लागून येतात, हाजे म्हणजे अशें ह्या कॅरेक्टराक सुद्दां कितलेशेच ऑडिशनाक आयिल्ले, PAचो रोल म्हाका मातसो, म्हणजे हांव हिरो टायप रोल करपाक इंट्रस्टेड आसा, ह्यो चलयां जर कोणी अशें जाल्यार गोंयान भायर म्हाका खबर ना, बट गोंयान हांवें जितले ऑडिशनान पळयलां न्ही, खूब लोकांक आसा इट इज अबाउट रोल, तूं कितलो रोल करूं अशी म्हणजे येता. एकूच सेकंड, सॉरी सर प्लीज. जे येतात पळय न्ही, येता ते आयदर हिरो किंवा हिरोईन जातले म्हणून येता. कोणाक बारीक रोल करपाचें ना, कोणाक बरो कॅरेक्टर. म्हणजे हांव ताका लागून इनफॅक्ट आमच्या खुबशे आर्टिस्टांक ज्या फिल्मांनी काम केलां पळय तांकां खऱ्यांनी एप्रिशिएट करता, हॅट्स ऑफ म्हणटा की स्मॉल कॅरेक्टर्स, पूण आयज ते कॅरेक्टर्स लोक याद दवरतात. तांणी केल्या इतले बरे परफॉर्मन्स लोक याद दवरतात, पूण थोडी नो आय वॉन्ट टू बी हिरोईन, आय वॉन्ट टू बी हिरो, आनी हें आनी तें, आनी मागीर ते स्वताय कांय करना आनी दुसऱ्यांकूय करपाक दिना. सो अशा लोकां कडल्यान हात पयस रावल्ले बरें. सर कंटिन्यू सांगता म्हाका, खुबशे आर्टिस्ट म्हणजे
कोण सांगपाना पण अशें म्हाका म्हटलें की इतलो बारीक रोल, हांव व्हडलो आर्टिस्ट हें तें अशें म्हाजे कडेन उलयलें फोनार जेन्ना आमी होम स्वीट होम 2 करताले. त्या वेळार हांवें म्हज्या वांगडा जे धनराज असोसिएट ताका म्हटलें आमी बॉम्बे 3-3 वर्सां झुजतात, कशीं भुरगीं आसात, कशें आसात, हांकां चान्स मेळटा, आमकां चान्स मेळटा, आमी रडटात अक्षरशः कशे दीस काडले म्हाका खबर आसा बॉम्बे. हांगा चान्स मेळटा आसतना आमी कितें म्हणटात 2 मिनटां रे, 1.5 मिनटां रे, आपूण सेलिब्रिटी, यू मायट बी अ सेलिब्रिटी, तुका हांव बॉम्बे व्हरता, वॉट आर यू, हांव आतां सद्याक तो खबर आसा बॉम्बे कितें करता तो. तशें म्हजें अशें आसा तुमी तो जो सेलिब्रिटी जो आसता पळय तो माथ्यार चडलो न्ही मनीस फुडें खंय पावना, पावू शकना. इतलेंच आसा. ह्या फिल्मा बद्दल उलयतना आनी एक लिडर आसा आमचे बरोबर जे आमकां ह्या फिल्मा बद्दल चड आमकां म्हणजे कशें कितें दिसलें तांकां फिल्म तें सांगतले. सर आयकपाक येता तुमकां आवाज? ते आपले ते हे फिल्माचे तूं म्हाका कितें विचारता हें खंय तुमगेलें ते उलोवपाचें तें खंय रे ते उलोवपाचें खंय दवरलें? सर तो मायक मातसो सारको लाय. हय हें बोल्सा हेका लायलें तें तो मायक हय खरें बराबर उलय सांग ओके येता न्ही आयकपाक? कितें म्हणटालो तो? सर कितें दिसलें तुमकां ह्या फिल्मा बद्दल स्पेशली जेन्ना आमच्या गोंयच्या पॉलिटिशन्साचेर एक पॉलिटिकल सटायराचेर एक फिल्म केल्लें आसा कशें कितें दिसता तुमकां? हां तुमची फिल्म पळय जी आसा आनी फिल्माची पद्दत पळय जी आसा आनी सगळे तरेची पद्दत पळय तेंच्यांनी पळय जें करपाचें एक्टींग करपाचें हें करपाचें तें करपाचें सगळें नेपथ्य हें तें सेटींग सगळें बरें आसा कांय दुबाव ना. पूण तितून भितर हें जें पळय आमची फिल्माची पद्दत पळय जी आसा ती वेगळी आसा. गोंयच्या लोकां कडेन संबंदीत आसा हेजे कडेन आसा तेजे कडेन तेणें काम बरें केलां हें आसा तें आसा सगळे लोक आसा आनी सगळे तरेचे लोकांचें हें जें करतना तेणें पळोवपाक जाय. आतां विशय खंयचो गोंयांत जो विशय कितें जाता तो घेवपाक जाय तो घेतलो हें जाता सगळें फुडें वयता. लोकांची कला जी आसा ती फाळून येता वयर येता कळपाक जाय. ते लोकूय मागीर पळयता बाबा हें आमचे कडेन कितें तरी आसा संबंदीत आसा तें पळोवन वयता तें कळपाक जाय. दुसरी गजाल आतां विशय खंयचो आसा सद्या गोंयांत विशय आसा तो माडाचो माड ह्या विशयाचेर फुडें वचपाक जाय. माड जो आसा माडाची हेजी नाल्ल आसा आडसरां आसा हें आसा सगळे तरेचे फळां जीं आसा ती माडाक आसा. आतां हे माड कितें म्हणटा माड ना म्हणटा माडाक म्हणटा तण म्हणजे कितें? आतां ह्या समज माडाचे वयर चडो नाल्ल जर सकयल उडयतलो जाल्यार कोण जाय तुका पाडेल जाय पडलो. आतां पाडेली ना असो जालो ना माड जर ना हें जर गवत जालें माड जर तुका आपलें तण जालें जाल्यार हो पाडेली जो आसा हो टोळ जालो. तणा वयलो टोळ पळय आसता पळय तसो हेवटे तेवटे उडयो मारता पळय तो हेवटे तेवटे तो टोळ जालो कळपाक जाय. तेन्ना हो विशय जो आसा तो घेवन फुडें वचपाक जाय. आनी विशयाचे जे हें जें सगळे तरेचे पळय आमचे पिक्चराचे पळय जें केल्लें पळय जें आसा आनी हो विशय आसा वेगळे पद्दतीचो आसा वेगळे ताकदीचो आसा हें आसा बरो आसा कांय प्रॉब्लेम ना. पूण तितून भितर हें तें तुमची करपाची पद्दत आनी वेगळें कितें दाखोवपाक जाय. हिंदी पिक्चरान कशें सामकें सटाट तशें सरळ सुटसूटीत जावपाक जाय. तें सगळें लोकांचें आमचें पिक्चर आसा आमी आमच्या पिक्चरा बद्दल उलयताले सर मदीं माड बीन कितें कसो लक्षांत पळय माड वो आमचें सगळें लोकांचें श्रीफळ. आतां श्रीफळ म्हणजे कितें बरें कार्य तो नाल्ल दवरता आमी नाल्ल दवरता प्रचाराक सुरवात करता हें करता तेका दवरता अशें सगळे तरेचे आमी नाल्लाचो उपयोग जो आसा तो करता. आनी जेवणाचे कडेन हेजे कडेन तेजे कडेन सगळें देवाचें नाल्लाक म्हणल्यार लोक भिता आनी हे नाल्लाक जर भिवपी लोक आसा हे आज माडा भिना बराबर न्हय तें सारकें आसपाक जाय. तेन्ना सगळें लोकांचें हें जें पळय आमचें पळय केल्लें पळय जें आसा तें आसा कितें आसा तें म्हाकाय खबर ना तरी तितून भितर जें कितें आसा तें आसा. ओके सर ओके म्हाका दिसता तुमकांय कळोंक ना आसतलें कितें सांगलें तेणी खरें म्हणून म्हाकाय कळोंक ना सद्याक तेणी कितें सांगपाचो प्रयत्न केलो ते बट येस आनी ह्या फिल्मा बद्दल खुबश्या जाणांनी जायत्यो प्रतिक्रिया दिल्या. स्वप्नील तुका एज अ डिरेक्टर आफ्टर सक्सेस ऑफ होम स्वीट होम 1 होम स्वीट होम 2 जेन्ना काडले तेन्ना प्रतिक्रिया दिल्या बट स्टोरी अशी जावपाक जाय आशिल्ली रे म्हणजे अशी की तुका कोणी सांगला की मातशें अशें जातलें आसली सामकें आमचे ह्यो गोश्टी चालूच आसता म्हणजे थोड्यांनी जेन्युइन एडवायजीस दिल्या आनी बाकी फ्री एडवायजीस दिवपी तर भरलेले आसात आमचे कडेन. ते म्हाका कितें ते फाल्यां सकाळीं आमच्या टॉप मोस्ट डिरेक्टर्स कोण आसात पळय न्ही हांव तरी खूब बारीक आसा तांचे सुद्दां चुको काडपी लोक आमच्या हांगाच गोंयांत बशिल्ले आसा. खूब जाणां मागीर इफीक बी फिल्मां पळयता पळय न्ही तेन्ना तशें आसता. ऑरेल्स म्हणजे फिल्म पार्ट 1 जेन्ना कंप्लीट जालें तेन्ना एक परसेप्शन लोकांच्या तकलेन आसलें की पार्ट 2 अशें जातलें आशिल्लें. खूब जाणांचे आशिल्ले म्हणजे जनरल ऑडियन्साचो तरी असो संबंद आशिल्लो की फिल्म थंय लास्ट 2 क्वेश्चन आशिल्लो चॅक घेता काय थापड मारता काय म्हणून सगळ्यांनी 90% ऑफ द ऑडियन्साचें थिंकींग आशिल्लें की तो मारतलो म्हणून ताका. पूण जेन्ना फिल्म सुरू जाता आनी पयलीं 20-25 मिनटां जॉन ना राज ना
एक थंय असो म्हणजे थोडो समजूय आशिल्लो इवन राजदीप आनी जॉन सर वॉज व्हेरी कॉन्फिडंट की दीस इज अ व्हेरी गुड थिंग की पयलीं 20 मिनटां आमी दिसचेच ना ऑन स्क्रीन. राजदीप मातसो थोडो अरे लोक कितें हाव पीपल वील रिएक्ट टू दीस की 20 मिनटां आमी दोगूय दिसचेच ना थंय आनी ते कॅरेक्टर्स बेसिकली. सो कशें आसतलें म्हणजे दिशिल्लें म्हाका की ना बिकॉज जो पयलो 20 मिनटान काही पॉलिटिकल सिच्युएशन्स येता फिल्मांतली एक कॅरेक्टर इंट्रोड्यूस जायत वतात आनी ओवरऑल जशी स्टोरी वता तातूंत म्हाका दिशिल्लें की लायक पीपल वील एन्जॉय इट. आनी जेन्ना आमी ते पळोवपाक बसले त्या टायमाचेर कळ्ळें की लोकांचे खूब बरे रिएक्शन्स येतात म्हणून आनी एस्पेशली हांची एंट्री जाली देन इट इज एक परत वेगळ्याच लेवलाचेर वता फिल्म. बट ओवरऑल सुद्दां सुरवातीक म्हणजे समिक्षाची एंट्री आसा, प्रसादाचो आर्यनान जाल्यार रियली एक खूब बरो कार्य कितें बरें सांगलां तुजें आर्यनान जाल्यार रियली खूब बरें काम केल्लें आसा, प्रसादान बरें काम केलां. इनफॅक्ट प्रिन्स जॅकोबाचो कॅरेक्टरा खातीर सुद्दां खूब म्हळ्यार खूब एप्रिसिएशन मेळ्ळा. सो ओवरऑल त्यो गोश्टी घडटाले तेन्ना रिएक्शन्स खूब बरे आशिल्ले लोकांचे आनी ती क्लिप ही सगळी एंड एक आतां एक सिरियस पॉयंटाचेर येवपाक सोदता हांव, कारण इश्यूज जाले की थिएटर्स मेळोंक ना, जे गोवन फिल्म इंडस्ट्री खातीर खूब वायट गोश्ट आशिल्ली. कारण गोंयचे फिल्म आतांच खंय तरी वयर सरता आनी त्याच टायमार जर तांकां सपोर्ट मेळनाशिल्लो जाल्यार कॉलॅप्स जावपाची शक्यता चड आसता, चड न्ही 90% आसता जेन्ना थिएटर्सूच ना जाल्यार. अँड येस, प्रत्येक प्रोड्युसराची एक वेगळी आसता की आपूण रविंद्र भवनान लायतलो ऑर थिएटरान लायतलो. जशें तूं तुज्या वांगडा पर्सनली हांव तुमकां सांगपाक सोदता की जेन्ना हांव उलयतालो स्वप्निला कडेन की येस फिल्मां आमी रविंद्र भवनान लावया काय ना, एक तुजें खूब बरें उतर आसतलें की आपल्याक फिल्म कल्चर डेव्हलप करपाक जाय गोंयांत. सो हें गोंयच्या प्रत्येक लोकां कडेन पावपाक जाय. रविंद्र भवनान आमी फक्त एकी कडेन मडगांव लावपाक शकता ऑर पणजे आमी ESGन लावपाक शकता, पूण प्रत्येक थिएटरांनी जेन्ना लागतले लोक वचून पळयतले फिल्म कल्चर डेव्हलप जातले. आनी ते खातीर सरकारानूय म्हाका दिसता प्रयत्न करपाक जाय. आनी हाज्या खातीर तुमी एक मेमोरेंडम सुद्दां दिल्लो. सो कितें जालां हाजेर फुडें? एकूच गोष्ट पयली क्लियर करता हांव की रविंद्र भवनान म्हणजे फाटल्या दिसांनी कोणें कमेंटूय केल्लो की थोड्या फिल्म मेकरांचें ह्या गोश्टीक ऑब्जेक्शन आसा. म्हजें ऑब्जेक्शन फिल्म रविंद्र भवनान लायतात किंवा आनी खंय लायतात ताजेर ऑब्जेक्शन ना. इनफॅक्ट थंय लागपाकूय जाय फिल्मां वेगवेगळे. हांव म्हणटा तर मॅक्झिमम जाग्यांचेर लागपाक जाय. बट फिल्म थिएटर इज मिडियम फॉर फिल्म. फिल्म जे रिलीज जाता पळय न्ही ते पयलीं तरी थिएटरान लायात. म्हणजे एज अ फिल्म मेकर हांव बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी सायडीन दवर म्हणटा, पयशे सायडीन दवर, बाकी सगळें सायडीन दवर, पूण एज अ फिल्म मेकर म्हणून जर म्हाज्या भितर जर ती इच्छाच ना की म्हाजें फिल्म थिएटरान पयलीं लागपाक जाय, लोकांनी सगळ्यांनी एट अ टायम सगळे कडेन तें फिल्म पळोवपाक जाय, गोंयभर थिएटरांनी वचून तें फिल्म पळोवपाक जाय, हें जर जावपाक शकना न्ही जाल्यार मागीर म्हाका स्वताक फिल्म मेकर म्हणपाचो कितपत हक्क आसा. खंयची इंडस्ट्री आसूं ती, अशें कांय ना की रिजनल इंडस्ट्री आसा, लोक कमी आसा, पॉप्युलेशन कमी आसा म्हणून वी आर अ एक्सेप्शनल केस बी अशें कांयच ना. हांव म्हणटा एटलिस्ट एका विकाक लागून तरी थिएटरान रिलीज तरी करात, मागीर जाय ते करात. फायनली सगळ्यांचो मोटो कितें आसा की लोकांनी फिल्म पळोवपाक जाय, ऑडियन्सा कडेन फिल्म पावोवपाक जाय. दीस इज द अल्टिमेट मोटो. लेट अस रायट नाव कम टुगेदर, युनायट जावया आनी ज्या जाग्यार आमचो हक्क आसा पळय न्ही थंय झगडया. हांवें एक गोश्ट सदां सांगता, हांवें पयर फेसबुकारूय घातिल्ली की क्रिकेट तूं खंयी खेळपाक शकता, आंगणानूय खेळपाक शकता, आमच्या घराच्या पोरसांत खेळपाक शकता, पंचायतीच्या ग्रावंडार खेळपाक शकता. फातोड्डा स्टेडियमार खेळपाक मजा येतली पळय तुका, दॅट इज युअर एक्चुअली तुजी खरो हक्क तो जेन्ना तूं स्वताक क्रिकेट प्लेयर म्हणटा तेन्ना. ताच्या खातीर थिएटरान आनी कांय ना. बरोबर. अँड आनी एक क्वेश्चन जो खूब सिरियस नोटाचेरूच आसा तो म्हळ्यार स्कीम जी गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता 4 वर्सां पयलीं बंद केल्ली, फायनान्शियल 5 वर्सां पयलीं फायनान्शियल असिस्टन्स जे मेळपाचे आसले फिल्म मेकर्सांक. आनी न्यू फिल्म मेकर जेन्ना म्हणटा तेन्ना ही फिल्म खूब गरजेची. म्हाका दिसता सगळ्यांनीच समीक्षा तूं म्हाका दिसता फाटले 15 वर्सां तरी नाटक फिल्डान आसा आनी त्या नंतर म्हाका दिसता फिल्म म्हाका दिसता 5-6 वर्सां तूं फिल्म्स करतात. अँड खबर नाशिल्लें म्हाका इतलें व्हडलें 30-35 वर्साचें आसतलें न्ही आतां. न्ही पूण तें नाटक खूब ल्हान आसतना करताले हें खबर आसा. मागीर आतां येस 15 वर्सां पयलीं चलया सदांच भियेता आपली एज डिस्क्लोज जायत म्हणून. आमी एजी बद्दल